नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365च्यो कोंकणी खबरो आनी हांव उर्वशी नायक। नरेंद्र मोदी सरकारान मेळयल्ल्या जैताचो प्रचार करपाक केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी गोंयांत आसा। ताणें सरकाराच्या साबार येवजण्यांची आनी जैतांची वळेरी मांडली। तशेंच गोंयांतलो मायनिंग प्रस्न सोडोवप भाजपा सरकाराची लागणूक अशें तो म्हणटा। State unit is also very much concerned about it, and our state party is pursuing with the appropriate authorities, and I think their concern is very genuine, and at appropriate time, because of this matter is the Supreme Court, because of the direction of the Supreme Court, so then our state unit is doing well. This government is a government of the reforms, perform and transform. जो बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, जो एक वीआईपी कल्चर था, रेड लाइट कल्चर, हर वीआईपी को लगता था कि ये रेड लाइट जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उस रेड लाइट कल्चर को, उस वीआईपी कल्चर को ख़त्म किया और रेड लाइट ख़त्म करके गांव, गरीब, कमज़ोर तबकों के घरों में लाइट पहुंचाने का काम किया। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये कड़े फैसले और बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं और जिसका कि असर आज देश में दिखाई पड़ने लगा है। आज देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी, देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो मजबूत हुई है, बढ़ी है। आने वाले दिनों में 8% जीडीपी ग्रोथ होगी इस देश की 4 सालों में, क्योंकि हमने एक बार शुरू में कहा कि हमने किस तरह से शुरू किया था। करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस, इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर गई थी। देश में चारों तरफ जो है वो एक बहुत ही निगेटिव माहौल था। इन सर्कमस्टांसेस में हमने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत किया। देश में जो गवर्नेंस के प्रति विश्वास है वो खड़ा किया, स्टेबिलिटी पैदा की और भारत की जो पूरी दुनिया में इमेज है, अमेरिका से लेकर के और अरब तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के और अफ्रीका तक, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत को एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में एक्सेप्ट ना कर रहा हो। विरोधी पक्षांच्या युतीक तो मोदी आड केल्ली युती म्हणटा। 2019 वर्सा प्रधानमंत्र्याच्या हुद्द्या खातीर सुवात खाली आसची ना हे तांणी लक्षांत दवरपाक जाय अशें ताणें सांगलें। आयकात ताचें म्हणणें। अभी जो है वो एक एंटी मोदी अलायंस भी खड़ा होता है कभी कभी, बट उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि 2019 में देयर इज नो वैकेंसी फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। द कॉमन मिनिमम कमिटमेंट ऑफ द एंटी मोदी अलायंस इज करप्शन, कंट्राडिक्शन एंड कन्फ्यूजन। पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। विरोधी पक्ष काँग्रेसीन साबार निषेध करून भाजपाचो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वीक येवकार दिला। दीस आशिल्लो आयतार आनी राजधानी पणजेत सुमार 10 वरां लायट नाशिल्ली। हेच संदेचो फायदो घेवन काँग्रेसीन वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकाराचो राजीनामो मागला। तशेंच सरकारान स्क्रॅपाक काडिल्ल्या गाडयांचो एक व्हड स्कॅम आसा असो आरोप तांणी केला। लायटूच ना आणि लोकांची घरा मुखार जेन्ना बिलां घेवन येता, बिल पळोवन लोक सरप्राईज जावपाक लागला की बिलां इतली वाडली कशी काय म्हणून। लायटूच आसना आणि बिलां जेन्ना सकाळी बिल घेवन येता तर बिल इतली वाडली कशी काय म्हणून। इंजिनियराक जेन्ना फोन मारता ते म्हणटा पावर फॉल्ट आसा, खंय म्हणटा लायट फॉल्ट जाल्ली कडेन आसा, टेक्निकल प्रॉब्लेम आसा, काम चालू आसा, हेच हेंचे कडेन आन्सर आसा। सो बाब मडकयकर, तुजे कडेन गोंय सांबाळपाक जायना, तुजे कडेन मिनिस्ट्री सांबाळपाक जायना, तूं इमिजिएटली रेजिग्नेशन दिवचो। आमी आमचो एक बरो एक्स पावर मिनिस्टर जो आसा हेजें नांव सजेस्ट केलां काँग्रेस पक्षान, तेका तुमी घेवचें। होम डिपार्टमेंटचें घेवन आतां पावर डिपार्टमेंटा येयला, सगळ्या गोंयचो सत्यानाश जाल्ले कडेन आसा। गोवा गव्हर्मेंट जे आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हितून 2 तारीख
फेब्रुवारीक एक टेंडर अलॉट केलें. तितून जवळ जवळ हे टेंडर जे आसा स्क्रॅप जे गाडयांचे स्क्रॅप जे आसा हेका लागून गोंयचे जितले कॉन्ट्रॅक्टर आमी तांकां आपयलो आनी हे टेंडर जे आसा अलॉट जातरी जो कोटेशन जो आसा जो स्टिमेट जो आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा थंय गेले आनी तांकां स्टिमेट करपाक तांकां आपयता. तेमी सर्वे केले आनी सर्वे करून थंयचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां दिसलें की हांगा जो स्टिमेट हांगा जो माल आसा हांगा ज्यो गाडयो आसा हेजो रेट जो आहा हो 4 करोडाचे आसपाक जाय म्हणून. आनी हेंचे जे इंजिनियर्स आहा सब डिविजन 2चे जे इंजिनियर्स आहा जे टेंडर करपाक थंय आसलेले तेमी हो जो टेंडर जो आसा हो 2.5 CRांक हो टेंडर अलॉटमेंट केलो 5 जाणांक ऑप्शन करून. सो जो टेंडराची किंमत जी आसा गोंयान 4 कोटी जी आसा आनी जेन्ना टेंडर ऑलरेडी लोकांनी कोटेशन कोट करून जो आसा 3.54 कोटींक जो हो टेंडर जो जेन्ना मागलो 2.5 कोटीचो टेंडर दिवप हे सरासर आसा गव्हर्मेंटाचे अन्याय जाल्ले कडेन आसा. मजगतीं सिलिंडराचे दर वाडल्यात म्हूण महिला काँग्रेसीन पणजेत निशेध केल्लो. Today is a Sunday. It is raining. But the Mahilas of Congress have hit the streets because they are all angry. They don't know what to do, how to agitate, whom to complain. Today, the cylinder price is hiked by BJP. 50 rupees hike zala, 48 to 50 rupees. आयज हाजेर आमी निशेध करतात. बीजेपी सरकाराचेर आमी निशेध करतात. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोंयांत मायनिंग परत सुरू करपाक गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट साबार यत्न करीत आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक दिवपाक ते साबार नागरिकांक कडल्यान आनी मीन अवलंबितांक कडल्यान 1 लाख सयो एकठांय करपाचे आसात. ह्या फ्रंटान 3 दीस आंदोलन करपाचें येवजिलां. एक देशाची राजधानीत, दुसरें मिनाच्या वाठारांत आनी तिसरें 11 जूनाक पणजेत. मायनिंग परत सुरू करपाक प्रधानमंत्री कितें तरी पावल उबारतलो अशी आस्त गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाक आसा. ते सांखळी, धारबांदोड्या आनी सावर्ड्या प्रात्यक्षिकां आयोजीत करतले. 1 लाख लोकांचे सिग्नेचर जे मायनिंग डिपेंडंट गोंयांत आसा त्या 1 लाख लोकांचे सिग्नेचर ते रिप्रेझेंटेशन्स आमी प्रायम मिनिस्टर ऑफिसार दितले आनी हे 3 दीस थंय धरणा कार्यक्रम उरते दिल्ली आनी थंय प्रायम मिनिस्टराक 1 लाख लोकांचे सिग्नेचर जो आसा मेमोरंडम तो आमी सबमीट करतले आनी 3 दीस थंय धरणाचो कार्यक्रम. मोठ्या संख्येन खाण डिपेंडंट जे आसात मायनीचे डिपेंडंट जे आसात ते सगळे कदंबा स्टँडाच्यान आझाद मैदानाचेर वयतले आनी त्या दिसा थंय धरणा कार्यक्रम करतले. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. घेवया एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयतारा सकाळी कुट्टी फोंड्या नागा मशिदी कडेन ट्रक आनी एक आल्टो गाडये मदीं अपघात जालो. नशीब बरें म्हूण गाडयेंतले प्रवाशी वाटावले. तांचे मदल्या एकल्याचेर सध्या गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत उपचार चालू आसात. दोनूय गाडयो एकामेकार मोखिल्ल्यान आल्टो गाडयेचो चुरो जालो. गाडयेंत दोतोर हेमाली देसाय आनी अभिजीत प्रभुगांवकार आशिल्ले. लोक म्हणटा रस्तो व्हडलो केल्ल्यान लोक नेटान गाडयो चलयतात. हांगा जाता तितले बेगीन स्पीड ब्रेकर घालचे आनी एक येरादारी पुलीस दवरचो अशें लोकांनी मागलां. आमी दोळ्यांनी पळयता हांगासर कशे इन्सिडंट घडटा ते. लोक स्कुटरींग कशे हे ओवरटेक करतात, व्हडल्यो गाडी ओवरटेक करता, ह्यो बसी ओवरटेक करता. हो रस्तो इतलो बारीक आशिल्ल्या कारणान हो इतलो हॉटबीच केला जाल्यार थंय स्पीड ब्रेकर घालपाचें. पूण तो इंजिनियर जे दिसा हांगसर हॉटबीच चलताले पळय तेन्ना इंजिनियराक हांवें टोटली दाखयला सारकें की कित्याक गरज आसा ह्या स्पीड ब्रेकरांची हांगासर. आनी तेणें म्हाका सांगलें घालता म्हणून. लास्ट टायम सप्तोबर आपूण सगळें स्पीड ब्रेकर घालून दवरता म्हणटाले आनी पळयत जाल्यार ना तो घालूंकूच ना तेणें. पूण हांवें परतो दुसरे दिसा ताका परतो अडकिल्यार तेणें सांगलें आपूण काम सोंपतकूच घालता म्हणून आनी काम सोंपलें आनी ते गेले.
मेन म्हणल्यार जंक्शन जाल्लो आसा मोठो आनी जी पार्किंग आसा भितर हेज्या पोंदा लोक गाडयो पार्किंग करतात ते काडपा जाय आनी पुलीस एक आपलो परमनंट कॉन्स्टेबल हांगा दवरून पार्किंग सुविधा सारकी करपा जाय आनी हें अशेंच उरलें जाल्यार लोक अशे गरवां भशेन मरून वयतले आनी फुडें त्रास जातलो. हो रोड जाला दोनूय वटेंतल्यान मात थंय खंय सिग्नल दिवना की खंयच्या रस्त्यान खंयचे वटेन कोण वचपाचो आनी खंयच्या वटेन कोण येवपाचो तसो हांगा पळयल्यार कांयच ना. म्हणून गोवोरमेंटान लक्ष घालपाचो आनी हें सगळें सारकें करपाचें म्हणून नाल्यार लोक अशेंच मरून वयतले म्हणून. आज देवाचे कृपेन लोक मरुना उरल्या म्हणून जिते आसा कांय जावना मातसो मार लागला मात गाडी काबार जाल्ली आसा हें दिसता आनी लोक आतां कशें येवप आनी कशें वचप हें कांयच ना म्हणून. हांगा एकय सिग्नल ना आनी एकय पुलीस ना हांगा आनी येदो व्हडलो रस्तो तयार केला कोट्यांनी रुपया मोडल्या मात लोकांक सेक्युरिटी आनी सेफ्टी हो मात्तूय ना. कुट्टीच्यान खबराकार कृष्णा नायक. दक्षिण पश्चिम पावस गोंयांत पावला अशें दिसता. आयतारा पडिल्लो पावस आनी दाटून आयिल्लें मळब दक्षिण पश्चिम मॉन्सून गोंयांत पावला म्हूण सुचयता. जरी हवामान खात्यान गोंयांत मॉन्सून 6 जूनाक पावतलो म्हूण सांगिल्लें तरी मॉन्सून मातसो बेगीनूच पावला अशें म्हणपाक हरकत ना. केरळांतूय पावस ह्या वर्सा बेगीन पावला. गोंय राज्याक स्वताचे हायकोर्ट आसपाक जाय काय कितें हाचेर चर्चा करतना गोंयच्या वकिलांनी एक व्हड आरोप केला. तांच्या मता प्रमाण ज्या कायदेशीर दिग्गजांक बडटी मेळटा ते हायकोर्टाचे जुवीच उच्चवर्णीय असतात. देखून कोर्टाचेर बामणांचो ताबो असता. पूण कांय वकील आनी पत्रकारांचे हे बाबतींत वेगळे मत आसा. 1987 वर्सा सावन कायदो क्षेत्रांतल्या वट्ट 13 जाणांक हायकोर्टाचे जवीज म्हणून बडती मेळ्ळ्या. ह्या सप्तकांत अखिल भारतीय वकील संघटनेच्या गोंय समितीन गोंय राज्याक स्वताचे वेगळे हायकोर्ट आसपाक जाय काय कितें ह्या विशयाचेर एक परिसंवाद दवरिल्लो. कांय लोक हाका बामणगिरी म्हणून सोडपाक लागले जाल्यार कांय जाणांक दिसता ह्या प्रश्नांक जातीचे दृश्टीन पळोवपाक जाय. मात गोंयाक वेगळे हायकोर्ट आसपाक जाय असो सूर ह्या परिसंवादांतल्यान आयलो. आयकात तांची मतां. One sees that in every sphere of life there is a Brahminical hegemony and there is a corporate hegemony. So you see that mining, casinos, these kinds of people rule and certain upper castes rule. And I don't think I can also be explicit and say which upper caste rule as well. And you can see which upper caste persons have become judges. So in this context, in the High Court Act, there has to be the diversity in the judiciary, on whether it be on the basis of gender, caste, class, sexual orientation, whatever. As Albertina pointed out, a lot of concerns. We as a state, we are a unique state, Goa, with all its diversities and various aspects. So they need to be addressed. Definitely, if she feels certain concerns, even about judges and whatever, about the pool of judges which now represents, definitely all these aspects need to be discussed. हांव वळखता अशे 2 जजीस आसात आनी तांची फक्त 8-9 बामणांची आसात जे म्हाकाय बी आसा. सो फायनली म्हाका उबे राविल्ले कडेन हे लोक पळयतना अशें पडटलें कितें जालें तरी हो बामण सगळे. म्हाका खबर आहा एटलिस्ट हांव लागींच्यान 2 जजांक वळखता जे जस्ट गेल्ले आसात. तांचे तकले भितर हें नाय बी तांणी तें दवरलें ना, पर्सनल लायफा भितर दिसना, लग्न करतानाय दवरली ना असली तरेची पुजनाचें आमकां खबर आसा. पूण सगळे एक कोठडी भितर घालून हायकास्ट ऑल हायकास्ट जजीसनी अशे तरेचें हें केलें. आनी हांव ही गजाल मानताय बी की वेगवेगळ्या कम्युनिटीचे जजीस जर आसत जाल्यार ती एडवांटेज डेफिनेटली आसता. तांचे कडेन ती दृश्टी आसता. फाल्यां दलीत कम्युनिटींतलो जो मनीस येता तो एक वेगळ्या तरेन सगळे हाजे कडेन पळयता कित्याक ताणें तें भोगिल्लें आसता. सो डेफिनेटली ती एडवांटेज आसता आनी त्या दृश्टींतल्यान ती चड एडवांटेजीस जातले कित्याक महाराष्ट्रांतल्यान येता तातूंत भितर वेगवेगळ्या कम्युनिटीचे वेगवेगळ्या बॅकग्रावंडांतल्यान आयिल्ले वेगवेगळे जजीस आसात. ती पर्स्पेक्टिव्स आनी त्यो गजाली आमकां हांगा गोंया खातीर मेळपाक शकतात. Now go to Bombay, Panaji bench of Bombay High Court and tell me how many non-Brahmin lawyers are there, top lawyers at the Bombay High Court for the last 30-40 years.
Forget the Catholic. Once arrest Lord Liquor perhaps. So outside of that, every lawyer, dominant lawyer is a Brahmin. And he is there because he is good. I will object to you. You may object. I am answering. This is not Let me explain. Yes, you can object. I am making a point, thereafter you speak. The better lawyers at the High Court among the Hindu community are invariably Saraswats. So, and when you are appointing a judge, where do you appoint from? You appoint from those who are practicing. So it is important that the Bahujan Samaj, if they want to become High Court judges, they must first and foremost produce good lawyers. If you can't produce a good lawyer, I don't think you can become a good judge. This is what I am trying to point out. You should not speak of religion, caste and all. That's what I feel. तू कोणाची कितें उलयता? I respect Radharam Gracious highly. हांव तुका स्ट्रेट सांगता. पूण हे तुजे घेवन लोक फाल्यां तेच उलयतले आनी तेच तातूंत डिवायड घालतले. It should not happen that. Sir, I respect you highly. But हेतून तू जर ते करता मागीर ते रिजर्वेशन हे ते सगळे तू ताजेरूच उलयलो नियरली. पळय तुका you go on intelligence part. कोणी बरो असलो कोणी नव्हतो. He should go by merits. That is my answer. It is not the upper caste. It is the influential element in the High Court that is preventing the trial court lawyers from practicing there. That is preventing the trial courts from lawyers from going to the bench or getting all these postings of Advocate General and all other government leaders. So therefore, it is high time, really high time. पणजेच्यान आमचो खबराकार इर्शाद शेख. घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरील खबरो. सरपंचान हॉटेल प्रकल्पाक मान्यताय कशी दिली ह्याच प्रस्नावयल्यान वेळसावच्या ग्रामसभेत लोकांनी बोवाळ घातलो. त्या हॉटेलाचो प्रकल्प थोडो CRZात येता जाल्यार थोडो NDZात. प्रकल्पा खातीर जे परवाने पयलीं घेतिल्ले ते सोंपल्यात, तरी लेगीत ह्या प्रकल्पाचें काम चालूच आसा. हॉटेलाच्या प्रकल्पा वयल्यान वेळसावचे ग्रामसभेत लोकांनी बरोच आवाज काडलो. दर एकल्यान एका फाटोफाट सरपंचाक त्याच प्रकल्पाचेर प्रस्न विचारले. आता ह्या प्रकल्पाक हरकत ना दाखलो दिल्लो तो फाटी घेतले अशें उतर सरपंचान लोकांक दिला. आज आमकोडे सरपंच आहा GREचो मेंबर तिजोरेर आनी आमी तेजे विश्वास दवरून रावले जेन्ना आमकां गांवांत कसलो तरी असो वायट व्हडले मेगा प्रोजेक्ट आमकां इन्फॉर्म करता म्हणून. आज आमकां इन्फॉर्म कोन आसतना आमकां घात करून सरपंचान आज मेगा प्रोजेक्टाक दोड धापून सायन मारल्या. TI थिंगा RTI प्रमाणे दाखयता ते सगळे पळय आहा ते फॉल्स ते सगळे एक्सपायर जालोले. फुडें तितू कांय वॅलीड नासलोले. जाय तितलो बेगीन सरपंचान तो रिवोक करचो आनी मेगा प्रोजेक्ट बंद केलो. आयज आमी गांवच्या लोकांनी पंचायतीक मेंबराक सांगला की CRZ तुजे इनवॅलीड हा. 2006 CRZ परमिशन काढलो तो 10 वर्सां वॅलिडिटी तो इनवॅलीड जाला. EC क्लियरन्स 2006 केल्लो तो इनवॅलीड हा. GCDMAचो प्लॅन अजून पासून सरकाराक फायनलायज करूंक ना. एज पर रिजनल प्लॅन तो एरिया एरिया पळय हा ऑर्चर्ड दाखयता आनी NTZ दाखयता पूण त्या एरियांत अरावंड 40 रूम्स आर कमिंग. वेळसावच्यान खबराकार हिरुमा आले. गोवा डेरीचे शेतकार आंदोलन करपाचे वाटेर आसात. ह्या म्हयन्याचे 7 तारखेसावन ते आमरेन उपोशण करपाचे आसात. तांणी 5 मागण्यो दवरल्यात. तातूंत गोरवांच्या खाणाचो दर देंवोवपाची मागणी आसा. शेतकारांनी हे आंदोलन दत्ता प्रसाद सावर्डेकराच्या फुडारपणा खाला करपाचें येवजिला. ताच्या समितीन 5 मागण्यो दवरल्यात. गोरवांच्या खाणाचो दर देंवोवप, त्या खाणाचो दर्जो सारको दवरप, वासपूस समितीक डेअरीच्या कामकाजा बद्दल वासपूस करपाक हक्क दिवप, तशेंच हेर कांय मागण्यो आसात. 7 तारखेक जे आमचे एजिटेशन आसतले ती आमची इन्क्वायरी कमिटीच्या नांवान नासतले. एक आमी डेअरीचे मेंबर आनी को ओनर म्हणून आमी सगळे फार्मर्सां घेवन हे एजिटेशन आसतले. हे एजिटेशनाक आमची सगळ्याक एक सांगणी आसा. कारण आमी सगळ्या म्हऱ्यान पावचे ना फार्मर्सां म्हऱ्यान की सगळे फार्मर्सांक एक कळकळीची विनंती आसा की सगळे फार्मर्सांनी हेच आमकां सगळ्या आमंत्रण दवरून सगळ्यांनी 7 तारखेक म्हणल्यार बिरेस्ताराक डेअरीचे मुखार सगळ्यांनी जमा जावचे. ज्या प्रमाणे आमी फाटली गेट मिटिंगेक कशे उपस्थिती लायली त्याच प्रमाणे हांगा सगळ्यांनी उपस्थिती दिवन आमकां योग्य ते न्यायाक हक्का खातीर आमच्या सगळ्यांनी एक जावचें. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज
नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.